बेडरूम उधर है वो फर्स्ट सेकंड एक दो Net room is also affected. You inside. yeah. You have seen that other room that side inside. No. I can see that. This we see if you can see everything is dumped there. On top. Just in front of him, right in front of him it passed. So what happened exactly and what time? Maybe at 8. 8 o'clock. 8:15 to 8. No, 8 o'clock it is last. Yeah. So I was outside. कोकणी I just कोकणी came, हांव कामांगसान आयलो आनी हांव ती उदक न्हांवताली आनी हांव एक बिंदूल बसतलो म्हूण बांय लागीं गेलो आनी हांव ते फाटल्यान सुणे आयले म्हजे हांव पळयतालो तेन्ना कितें दोळे म्हाका बसुल्लो झप करून पास जालें हांव पळयलो म्हाका म्हणलें वीज म्हूण कळलो डम जाल्यार ताजेर कळ्ळें म्हाका वीज म्हणटा आनी हांव सकयल बसलो आनी मागीर ओके आहा मागीर कांय आमी उलयलें कितें केलें कितें जालें मागीर एक 10-15 मिनट हाफ एन आवर कितें आमी कितें काम केलां हें कांय ना मागीर ही सडनली कितें धांपिल रे देर म्हणलें तो म्हणूंक लागलो देर आपूण धांपलो ना ते हेजेरूच दांपलें दिसता आनी सगळें हें न्हण्या कुडके चोयले सगळें उक्तें मागीर ताका बोवाळ मारलें आनी तो थिंगा तो धांवड येयलो आनी थिंग आमी चोयत गेलीं सगळें सगळें टॉर्च घालून चोयलें लायटू गेल्ली मेन ऑफ मिटर सगळो गेलो लासून गेलो पूण उज एस पेटलो काय बेश्टें लासून उज आमकां पेटलाले खबर ना तेका पूण लासून गेलो आनी तेच्या खातीर आमी नेर्वस सारकी कितें करचें कितें कांय आनी पावस पडनालो पावस पडटालो पडून मागीर तो लास्ट पळय ढम जाला दॅट वॉज द थिंग तेजेर तें जालें वीज पडले वीज पडला तो लास्ट ना पळोवंक ना सर तुमचे डॅमेज कितली जातली आतां आतां म्हाका कांय कळना पूण लॉस जाला न्हू नोडे बडे लॉस जालो ते झाडाको कितें जाला म्हणटा न्हू दोन सायल गेले आनी त्या रूम चयत न्हू हय किचनात आणि बेडरूमात फाटल्यातल्यान कितें जाल्यार पळया ना बरें जालें न्हू तुमी मुकल्यान नासली म्हण हिंगा जाल्यार नोड्या कुडके पड स्वयंपाक देर फुटोला कबडा देर फुटोला हे बी सगळे गेले न्हू गेले हे आमगे बेश्टें डंप करपाचें फर्स्ट टायम इन माय लायफ ओनर लेस्ली बार्बोजा आनी तुजें नांव कितें क्लेरिया बार्बोजा आनी हे म्हाका जाण पडला काय चांदोर गिरदोली कोवाटी ओके झाडां साल बाल समथींग हें जालें मरे न्हू हे बरें न्हू सायल ती सारकें मोदी पडला आसता तूं मुखार पासून हें जालो तर ताका क्रॅक केला बरें सायल मरे ते हिंगपाचें म्हाका दिसता हे सायडीक लायटनींग येयला आनी पयलीं झाडां भितर बंद तें मागीर घराचें गेलें म्हूण कित्याक ते साली बिली आहाय ते सगळे ह्या सायडी पडलो आहाय आनी झाड सारकें मदीं चिरलां सारकें चिल्ल्या भाशेन जाला न्हू हय झाड सारकें चिरलां म्हणटरी म्हाका दिसता पयलो इफेक्ट तो त्या झाडांचेर जाले दिसत म्हाका आनी मागीर तेजो नोडे हें जालें हय इतलो फास्ट बस जाला तेजे म्हाका दिसता सगळे वयर सरले हेजेर आवाजाचेर ना बरें जालें न्हू ते फॅमिली कोणाक कांय जालें ना फॅमिली एक्चुअली ती दॅट इज अ गूड थिंग न्हू जाल्यार ती किचनांतल्या ते नोडे पडल्या ते भाशेन तकली बकली फुटपाची ते किचनांतले आनी तो बांयचेर गेलो सो ते तांकां त्या खातीर
देवागे आर्ग म्हणपाचें की तांकां कांय इफेक्ट जावं ना हें जालें तें चड येयलें जाल्यार तांकां इफेक्ट जाता अशें हय दिसता तकल्यो बकल्यो फुट्टा आसलेलो हय, हय. हें जायना न्हू हय आनी शॉक जावपा जाय न्हू कितें जालें काय म्हण सर तुमचें नांव कितें आनंद शिरोडकर थिंगाचोच हय हांव गिटलीचोच पूण हांव कॅनरा बँकेन आसतालो रिटायर ओके जाला ओके सर ओके Old, the inside beams and those washes and the tiles. These tiles are like, you see the angle of these tiles, these are really very, very old tiles. Should be at least around 70, 80-year-old tiles. With the house should be at least around that time of age, Portuguese structure. So it looks at least around, maybe around 7 to 9 lakhs. Yeah, the wood is Because the damaged wood now. is very expensive. Yeah. But the damage is like unbelievable to see, sir. In our village, say, So your good name? Sachin Fernandez. I live in Gidoli. I am Nadia Da Costa. The name is Leslie and Clelia Barbosa. The house you are seeing is struck by lightning last evening. They two were inside the house, but we are lucky to be saved. One part of the house is damaged. Around 3 to 4 big rooms are damaged. They saved maybe because the house lightning struck the tree first, which is split into two, and then it further moved onto the house. So we are very glad that nothing happened to them. They are safe and sound. The care of the checking the old house and all that, the beams, everything need to be repaired. The estimate of it can go to 15 to 20 lakhs or so. So it would be nice if government could do something for them. The disaster committee or somebody could help them or the other. Have you from the collector? Yes, we are going to put an application to the collector as well about this. Hopefully something would be done. Request the authorities please do the needful. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.